बावचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. सुर्गीचे बाप्पा जेजू वरवीं आमी तुका दिनवासतां आर्गां दिता, तुजी महिमा वाखाणटा, तुका पोरणी पाठ करता. कित्याक जेजू आमचे सोबे तुका ही भावना, ही मागणी हो एकपण एकचार घडून हाडटा. जेजू आर्गां तुका कित्याक तुवें आमकां आपोवणें दिलें तुज्या एकवटान आमचें जिवीत सारच्याक. तूं आमकां सदांच एकवटान आसाय आनी आमकां तूं आपयताय अदीक आनी अदीक तुजे सोबे रिगून रावंक. आनी तूं आमचे सोबे सदांच रिगून आसाय. ह्या लागशिल्ल्या संबंदांत आमचें जिवीत तुज्या एकपणान सारच्याक. तर ह्या वेळार आयच्या दिसा तुका आमी दिनवासता कित्याक तुवें आमकां ही स्फूर्ती दिली. राती तुका एकवटान न्हिदोंक वचच्याक, रातभर तुजे बरोबर वेळ सारच्याक. तुवें आमचे सोबे सगळें परतून नवें घडून हाडलाय. सकाळीं उठल्या उपरांत रोखडीच आमी तुका एकवटान रावल्या आनी आतां हो सगळो वेळ तुज्या एकवटान सारून आतां खोलायन तुजे बरोबर हो वेळ सारच्याक तुवें आमकां ही संदी दिल्याय. आमी तुका दिनवासता वाखाणटा आनी खरेपणी तुका आमचें सगळेंच जिवीत समोर पिता. ह्या वेळार जेजू तुजो पवित्र आत्मा आमकां सगळ्यांक दिवन आमचें जिवीत सदांच तूं खोलायन हाडूंक सोदताय. त्या प्रमाणे दर दिसा आमी प्रत्येक जाणां आमचे वतीन तुका एकवटान रावंक आमकां मदत कर. आनी तुवें केल्या म्हणून आमी तुका दिनवासता आनी आतां तुजीं उतरां आमी पाळटा. तुवें सांगलाय म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. ताका लागून प्रत्येक म्हणीचेर, ह्या कोंताच्या म्हणीचेर आमी तुका एकवटान रावता. 59 वेळा आमी तुज्या एकवटान रावतले आनी प्रत्येक सुस्कारान तूं आमकां अदीक आनी अदीक खोलायन तुज्या एकपणान दवरतलोय. आनी आमची सगळीं चिंतना भावना आसा तितली तुजे सोबे करून सारकी नपयत जावन तुज्याच एकवटान आमी जियेतल्या म्हणून आमकां खात्री आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी सुरवात करया. प्रत्येक म्हणी आसा पळय तो एक सुस्कार घेता तेन्ना आमी सकल आमच्या पांयांची बोटां आसात थिंचोत्तान तकली मेरेन सुस्कारान बरोवन येता आनी सुस्कार वयतान सकल पर्यंत रिकामो जाता. जशे भशेन एके आणयेंत आमी उदक घातलें म्हणटच सकलतान वयर तें बरोवन येता. आणयेंतलें सगळें उदकान येता आनी मागीर तें आमी भायर उडयलें म्हणटच सगळें भायर सरता. तेच भशेन आमची चिंतना भावना जेजूचेर दवरली की ना, कित्याक जेजून आसा सुस्कार आमचो. जेजूजान ह्या सुस्कारान जिवीत आमचें आनी ह्या जिवीत जावन आसा जेजू म्हणटच आमी जेजूक एकवटान रावया. सगळें आमचें आसा तितलें ताचेर संपोवन तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया, मेकळी जावया आनी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां सुरवात करया. प्रत्येक मणी जावन दी पूर्ण 100% ताचे एकवटान रावपाचें. सुस्कार घेताना ताका आमी ताचे सोबे बरोवन येता. सुस्कार भायर सरतना ताच्या नांवांत आमी भायर सगळें काडया आनी हे परी ताच्याच एकवटान आमी सगळो आमचें जिवीत सारया.
तुझ्या एकवटान आमी हो वेळ सारलो आनी तुजे सोबे आमी एकवटून आसाव, पूण आमचें आपलेपण आमकां नपयत करूंक जाय तें तुजे सोबे दवरता हांव. जो हांव बावतिस्तान आमकां प्रेरणा दिल्ली आसा तो म्हणटा, हांव उणो जायत वचूंक जाय, तूं म्हजे सोबे अदीक वाडत वचूंक जाय. तो जेजू प्रत्येक सुस्कारान तुका एकवटान रावतना म्हजें आपलेपण सगळें तुका समोर पिता हांव. सुस्कार सोडटना हें म्हजें जिवीत तुका समोर पिता हांव आनी तुजें जिवीत हांव पत्करता. ते भाशेन आतां हो वेळ सारया. शंबर टक्के जेजूच्या एकवटान प्रत्येक मणीचेर बोट लायलें तो खोलायेन आमी जिवया. दुसऱ्यान कांय नाका आमकां, कसलीच चिंतना भावना आमचे मदें तातूंत पडोन आमी रावचे न्हय. ती जेजूक समोर पोवन तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया, मेकळीं जावया आनी जेजूच्या एकवटान आमी अदीक आनी अदीक वाडत वचून आमी ताचे सारकीं जावंक आवडया. जेजू, जशे भाशेन तुज्या आवयन साबीण मायन आपलें जिवीत पूर्णपणे भितरल्यान नितळकायेन जियेली आनी आपूण चाकोर म्हणून आपलें जिवीत सारलें, तेच भाशेन आमी तिचे सारकींच जाता. ती आमची आवय, तिणेन आपलें जिवीत तुका एकवटावन जशे भाशेन सारलें आनी बापायक तिणेन आपलें जिवीत सगळें अर्पिलें, तेच भाशेन हांव चाकोर जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे हें म्हजे कडेन जायना, तें फकत तुजे कडेन जाता. आनी तुजे कडेन आमच्यान चिंतूंक जायना पुराय तसल्यो वस्तू घडून हाडूंक जाता. तर ह्या कारणाक लागून तुजे येवजणे प्रमाणे हांवें जसो एक खेरीत सांदो तुजे सोबें जिवंक जाय त्या प्रमाणे तूं म्हाका घडून हाड. जसो कुमार मातयेक आकार दिता ते भाशेन तूं सुस्कार हांव भितर घेतना म्हाका तुजे सारको अदीक आनी अदीक घडून हाड. तर आतां आमी सुस्कार भायर सोडटना हांव चाकोर
जावं म्हजे सवे तुजे उतरा पोरमणे, पूण हांव जेजून बरोवन येता, जेजू 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 म्हणून सगळे सुस्कार भायर सुट्टा. पूण सेबन मायचो मनोभव पोत करून, एटिट्यूड पोत करून म्हजें जिवीत हांव ताच्या एकवटान सादतां. आतां आमी जेजूच्या एकवटान जियेता न्हय, तर प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना आमी मोत्ता. प्रत्येक सुस्कार भितर घेतना आमी जेजू सवे पुनरुज्जीवन जाता. तर हे परी पावलोन म्हणलें, मेलिली ओ जिवी आमी क्रिस्ताची, तर हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सवे जियेता. हे तिनूय पावंडे ह्या पावंड्याचे आमी पत्करया आनी जेजूच्या एकवटान आमी हे परी आतां वेळ सारया. सुस्कार भायर सुट्टना आमी जेजू सवे मोत्ता, जेजू 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 म्हणून. सुस्कार भितर घेतना ताजे सवे आमी पुनरुज्जीवन जाता आनी हे परी जेजूच्या एकवटान आमी जियेता आनी जेजू आमचे सवे तो खेरीत सांदो तातूंत तो जियेता. जशे भशेन आमच्या ह्या सगळ्या सांद्यांनी आमी जियेता ते भशेन तो आमचे सवे जियेता. पूण आमी ते पत्करून ते प्रमाणे आमी जियेता. आमी सदांच म्हणटले की आमी पयलीं म्हणून आनी जेजूक आमी सगळे मानार कोत्ताले. ते भाशेन न्हय, आतां आमी खालतेकायेन सायबीण भाशेन आनी सादेपणान आमी ताका विस्वाशी रावता आनी तो आमचो जिवीत, आमचें मस्तक आनी आमचें सगळेंच म्हणून आमी ताका एकवटान रावया.
वेळ तुज्या एकवटान आमी सारलो. जेजू तूं आमचें मस्तक आनी आमी तुजे सांदे. तूं आमचे सगळे मागणे कर आनी आमकां म्हजे वरवीं सगळे मनशां कळकूय तूं तुज्या एकवटान दवर. आनी हे परी तुजे सवे हांव तांकांय एकवटून रावतां आनी तांचे पासत हांव मागतां. तुजे सवे हें सगळें घडोवन तूं हाडटाय, ताका लागून हांव तुका दिनवासतां. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थंडेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सुरदा. आमेन. म्हजे भयणीनो भावनो, आतां चिताळटांक आसात आनी एक ताळी पेटया. दुसरे पावटी, तिसरे पावटी. आतां बोटां भितर अशीं दवरात आनी हे परी मातशी ती दामात अशी पेटयात. अशी ताळी पेटयता तशी आतां दोनी ही सगळीं भितर येतात आनी ही पेरां सगळीं एक्सरसायज जाता ते भाशेन जावनी. आतां ही मूठ कोत्ताना सगळीं ही बोटां भितर रोमोनी ताळटांत आनी भायर सुस्काट सोडया. भितर घेवया, भायर सोडया. 10 पाटी ते भाशेन करया. आतां परतून घासात, दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लायात. परतून तिसरे पावटी. आतां दोळे उक्ते करून दांपया आनी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स. दिल सोडात, उक्ते करात. परतून टायट करात. दिल सोडात, उक्ते करात. तिसरे पावटी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स. दिल सोडात. आतां दोळे व्हडले उक्ते करात आनी व्हडले धरूनच बंद करात आनी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स. व्हेरी गूड. दिल सोडात, व्हडले करात. परतून व्हडलेच धरून बंद करात आनी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स. दिल सोडात, व्हडले करात. व्हडलेच धरूनच बंद करात, टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स. लूज सोडात. आतां सगळो विसव घेवन दोळ्यांक बरेंपण फाव जावनी, रगत थंयसर व्हांवनी. आनी आतां 10 पाटी उक्ते बंद करया. बंद करतना टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स आनी मागीर परतून रिलॅक्स करात. 10 पाटी. बरें. आतां हे मदलें बोट आनी हो घेयात आकाणो. हांगसर दामात आनी मालिश करात. दामात आनी मालिश करात. दामात आनी मालिश करात. हो वयलो भाग भशेन मालिश करात. सायडीन, सकयल. आनी आतां ही बोटां मोडून दोळे घांसया. वो कांटो दोळ्यांचो आसा तो घांसया. बरें. ह्यो एक्सरसायजीस जाल्ल्यो आसा. जेजूच्या एकवटान आमी आसा. आतां आमी न्हय, जेजू आमचे सवेन जियेता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारया. जेजूच्या जिविताचेर आमी अदीक खोलायेन आतां नियाळ करया. ताका आमी वळखोंक जाय आनी ताका कशें वळखता आमी? ताच्या जिविताचेर नदर मारता. सगळ्या ताच्या जिविताच्या घडीतांचेर
न्याळ करून आमचें जिवीत ताका एकवठान आमी सादता सायबीण मायन जशे भाशेन चालले तेच भाशेन आमी ताका एकवठान कुरपेन बरोवन ताचे सवें आमी जिवीत सादता तर पवित्र पुस्तकाचेर आदारून हो नियाळ आमी करया आनी हे परी खोलायन जेजूच्या जिवितान एकवठान आमचें जिवीत सारया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सत मानता देवाक सोर पोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर बी सांबावलो आंकवार मारितावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें खोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सुरपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पथकाचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन भावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग खोलायन जिवच्या जेजूच्या एकवटान आमी एक आमच्या बापा तीन नोमान वरी म्हणया आनी हे परी ह्या मागण्यांतल्यान खोलायन जेजूक एकवटान रावया ही मागणी करतना अर्था बरीत करया तांचो पूर्ण अर्थ कितें तो बोगोर बोगोर आमी चिंतून उचारून तातूंत आमचें जिवीत खोलायतले हांव आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा असल्या मदें सुदयन सुदयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा असल्या मदें सुदयन सुदयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये पाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा असल्या मदें सुदयन सुदयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये पाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन 5 संतोसाचें मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचे सर्वेस पोर तुजे सवें आसा आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा असल्या मदें सुदयन सुदयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता आमचे बापा लूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेले बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें असल्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसल्या मदें सुदयन सुदयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळेंनी गुटलावन खावणींत दवरलो
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसरे मदेत सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या वंशवळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात लूक 2:22 मोइजेसाची सुमर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोवंक बाळका जेजूक जेरुसलाक व्हेलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसऱ्या मदेत सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या वंशवळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता लूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्रे मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसरे मदेत सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या वंशवळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक 5 संतोसाचे मिस्तेर उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान माथ्यू 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सोर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसऱ्या मदेत सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या वंशवळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वसऱ्यान जेजूची परगोटणी जुआंव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें वस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुदेवांची शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मेरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसरे मदेत सुदैन सुदैवचो पूत जेजू
भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणशोळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी. मार्कू 1:14-15 जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन मेरेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्र मदेत सुदन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणशोळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचें मुळकामळाचें रूप बदलतें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्रे मदेत सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणशोळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. ल्यूक 22:19-20 आनी सोम्या जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्र्या मदेत सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणशोळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी धरणीर घोळटल्या रोगताचे दाट थेंबे जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सरशीं उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलेर ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्र्या मदेत सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणशोळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक.
दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूची मस्कोरी कोत्तात. जुआंव 19:1 तेदना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये सुदेवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये बाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बोकून सोड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांठाचो मुकुट घालतात. माथ्यो 27:28-29 तेदना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळीं पोलतोन एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांठाचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताच्या मुखार दिमी मेवडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचो राजा नमान तुका. आमच्या बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये सुदेवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बोकून सोड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे मुडलेले जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये सुदेवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये बाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बोकून सोड आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये सुदेवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये बाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बोकून सोड गरज आसलेल्यांक. 5 अर्काचे मिस्तेर. पयलो अर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरली ती स्वाद पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये सुदेवचो पूत जेजू
भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सगार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर, दुसरो ओर्काचो मिस्तेर. आपल्या 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर उबारून स्वर्गार व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरी कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा उसऱ्या मदेत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सगार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वयलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरी कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा उसऱ्या मदेत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सगार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ओर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरी कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा उसऱ्या मदेत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सगार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारीक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोडान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तोडा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरी कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा उसऱ्या मदेत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सगार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणी काकुळतीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माय तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याच्या रातींनी तुजी काकुळीची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा
एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरीचे बो पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटपलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्लें आसा तें आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुर्णेचे ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बरिस्त पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पडा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनळक्यांक खर्च उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे दाण्यांनी बोत्ता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमान ताच्या सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुरुशांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरण घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. भावनो भयणीनो, आमी आतां जेजूच्या एकवटान पूर्णपणे जियेत आसा. तर आनीक आतां खोलायन कशें जियेतलें हांव. सगलें आमचें सवें आसा तितलें ताचें सवें आसा. तो आमचें सवें आतां वावुरता. तर आमी ताचेर दोळे लावया. सगले सुवातीचेर आमी कित्याचेरूय दोळे लायत तो त्या वस्तूंनी आसा आनी त्यो वस्तू तांचे सवें आसा. हो नियाळ सदांच आमी जागृत दवरया आनी जेजूच्या एकवटान आतां हे पवित्र भोजवणेन आमचे दोळे थिरावया आनी ताची किरणां कुरपेचीं दोयेचीं काकळुचीं आमचे सवें शिरोन आनीक नियतळकाय तो आमकां हाडटलो. तातूंत आमचें आतां जिवीत सारया. जेजू, तुवें आमकां अदीक तुज्या एकवटान घडोवन हाडल्याय आनी आमकां कितलें बरें दिसता. आमी खरेपणी शांतींत आतां तुज्या एकवटान आसा आनी हो एकवट आमचें सगळें शांती हाडटा. आमकां खंयची दास्ती ना आनी हाका लागून तुज्या आसण्याचो आनंद म्हणजे सवें आसा. सरकार तशें संवसारांत हांव तुज्या त्या एकवटान जियेता. आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका.
तोरयेपरी म्हज्या जिवितान जें हांव आजून अणभवतां खोंती दास्ती आटेविटे, कित्याक आजून हांव तुका पूर्णपणे एकवटून जिवंक शिकोंक ना, पूण शिकता. हे सगळे म्हजे अणभव आसा तितले तुका हांव समर्पीत रावतां आनी तुजे सवें ते धरून तुजी किरणां कुरपेची दोयेची आनी काकुळची म्हजे सवें शिरोवन तूं म्हाका पूर्णपणे म्हज्या आपलेपणांतलो उमटून काड. आनी हें आपलेपण गेल्या उपरांत तुजें देवपण म्हजें सगळें आसा तुका चिटकोन रावन म्हजें जिवीत तुज्या एकवटान सारूंक म्हाका मदत कर. जेसू, आतां हें सगळें भितर आसा तितलें तुका कळीत कोत्ता. तूं म्हाका शांती हाड. जेजूक आमी सरपुटून आमचें जिवीतूच ताका समर्पुया.
Sakramenta Raulolia Mogacha Jesu Sakramenta Raulolia Mogacha Jesu Ulpayamchi Karza Tuja Mogan Bogo Kami Tuka Sasna Cha Sasna Ulpayamchi Karza Tuja Mogan Bogo Kami Tuka Sasna Cha Sasna Muncha Soiman Ailolia Devacha Puta Muncha Soiman Ailolia Devacha Puta Bosoyam Kantuja Jeuna Mezar Zaucha Kami Kori Devachi Burgi Bosoyam Kantuja Jeuna Mezar Zaucha Kami Kori Devachi Burgi Pritu Miche Deulolya Sorgincha Udya Pritu Miche Deulolya Sorgincha Udya Osok Bukelole Otme Amche Vegi Umar Samar Gotaen Tuje Osok Bukelole Otme Amche Vegi Umar Samar Gotaen Tuje Liplolya Sorgincaraya Punyarupan Liplolya Sorgincaraya Ajamodvyak Melnas Lolya Khana Olku Ami Tuja Mogachi Kuna Ajamodvyang Melnas Lolya Khana Olku Ami Tuja Mogachi Kuna Survespurak Tumi gitan gayat Kinnorincher Tachi stuti korat Tacha Otsorianche Sokle Koden Kirti gayat Tacha Povitra Naman Obiman Bogat Survespurak Sotat Tinkalzan Sontos Peritzão
आखरेक देशांतल्या सगळ्या मालगोड्या पुतांक ताणें मारून उडयले. तांचे सुफळायेच्या सगळ्या प्रथम फळांचो नाश केलो. तेन्ना रुपया भांगरा सयत इस्रायलाक ताणें भायर काडलो. तांच्या कुळांतलो एकलो पूत फाटीं उरलो ना. आब्रामाक आपल्या चाकराक आपले पवित्र उतर दिल्लें तें ताणें मरणांत हाडलें आनी संतोशान आपले परजेक ताणें भायर काडली. आपणे विचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उल्हासा मदें ताणें फुडें व्हेली. सगळें गुपचूप आसतना आनी रात धांवून धांवून मोद्यांनी पावलोली तेन्ना तुजो सोरपुदेदार सर्वेस्परा सर्गीच्या तुज्या रायाळ शिवासना थावन देंवून आयलो. निसणटणांक पावचो आसलो त्या देशांत एक दारूण झुजारी कसो तो देंवून आयलो. एके पाजलोले तोरवारी भाशेन बदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन तो उबो रावलो आनी सगळी पृथूम ताणें मरणान भरली. ताचो हात मळबाक तेंकलोलो तरी पृथ्वीचेर तो फिरतालो. तुज्या भुरग्यांक सर्व वायटांतली निवारूंक तुज्यो आज्ञा सांबाळटले सृश्टीचें रूप आनीक एकदां तुवें नवें केलें. एक खूब पेणाचेर सावळी घालताले उदकांतली सुखी जमीन दिश्टी पडली. तांबड्या दर्यांतल्यान अडचणी मेकळी वाट जाली. भिरांकूळ ल्हारां मारतालीं थंय हिरवें मैदान दिश्टी पडलें. ही तुजी कौतीक विस्मितां पळोवन तुज्या हाताच्या आसऱ्या खाल आख्खें राष्ट्र उतरून गेलें. चोरो खातोल्या गोड्यां परी ती दिसताली. मेंढरां भाशेन ती खुशालकायेन उडयो मारताली आनी सर्वेस्परा तुजी आपल्याच्या सोडवणाराची वाखाणणी गायताली. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदारां जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. शिष्यांनी सदांच मागणें करचें. सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून ताका अशी एक वपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची बिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा नासली आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन ती अशी मागताली,
न्याय करून म्हज्या दुस्मनांच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडां हांव धरिना. खरो, पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. आनी सुम्या जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तो देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. हय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येवचो तेन्ना ताका संवसारांत बावार्थ मेळसो तुमकां दिसता. जेजू, ह्या एकवटान तुज्या सुकली आमची भाव भयणां चड करून आयज आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमता, तांचे पासून आमी मागता. तांकां तुज्या एकवटान दवरता. तुजें जिवीत तांचें सगळें व्हांवता तें तांकां अदीक उगडापें जावं आनी ती जो तुजो खेरीत सांदो जावन जिवंक जाय त्या प्रमाणें तांकां ती कृपा दी, मदत कर. त्याच प्रमाणें मागता काजार जाल्ल्या पासून तांचो तर आयज ती आठवण करतात त्या काजारच्या दिसाचो, जाल्यार तांकांय तूं जेजू तुज्या मोगान ओदीकन ओदीक खोलायेन ओडून हाड आनी तुज्या खोलायेन सान एकामेकाचो मोग ती कोत्तली. नाजाल्यार तांकां प्रेरणा ती मेवची ना. आपलेपणांत रावली म्हणटच ती दुसऱ्यां पासत जियेना, आपल्या पासत जियेता आनी दुसऱ्यांक इबाड करून उडयतात. आनी हाका लागून दुस्पट तांचे मदें घडटा, शांती तितली ना आनी तांचे मदें एकवटूय ना. तर जेजू तांची तूं काकलूत कर, तांकां तूं बक्षी आनी तांचें जिवीत तुजे येवजणे प्रमाणें जिवंक तांकां मदत कर. कितलींशीं जाणां जेजू दुयेंत आसा. दुयेंत तूं धाडिनाय, दुयेंत आमचें सगळें घडटा,
पूण तुवें आमचे कुडीक इतली शक्ती दिलेली आसा, इतलें ते कुडींत घातलेलें आसा की कूड आपशीच बरी जावंक शकता, पूण आमी ती ओगडायता, बिगडायता, बोश्टायता. कित्याक आमच्या चिंतनाक लागून, आमच्या चालीक लागून हें अशें वेरें दवरलें म्हणटच पातक मागीर आमचें सगळें वाडटा. तुका आमी एकवटून ना, फकत भायल्यान म्हणटा पूण भितरल्यान तुजे सरशिनी पयस आसा, आनी हाका लागून ही दुयेंसां जातात. आनी दुयेंसां जाली म्हणटच आमी भिवंक फावना, कित्याक तातूंतल्यान तूं आमकां अदीक गोठायन वतले, आमची इम्युनिटी सिस्टम वाडटली, आनी तितलेंच न्हय हेरूय वस्तू गूण तूं वाडयतले. तुजेर चडशे पातयो रावच्याक आमकां तें दुयेंस आयलें म्हणटच दोतोरांचेर वय, पूण तुजेर पयलो पातयेवन दोतोरांचो इलाज घेवन बरी जावंक शकता. आमी जाणो आयच्या काळांत कितें जाता पळय तें, तरी हें सगळें आमी तुका भेटयता जेजू. भुरग्यां पासत, तरणाट्यां पासत, वाडलेल्यां पासत आनी म्हाताऱ्यां पासत आमी मागता. पिरायेन भरलेलीं आसा तेंच्या पासत जेजू मागता. भुरग्यां पासत, तांकां अभ्यास करूंक जायना, तुवें तांकां गिन्यान दिलेलें आसा पूण तांकां वापरूंक जायना. तीं चड भितरल्यान कासावीस जालेलीं आसतात, तांची चिंतनां सारकीं थंय रावंक जायना, नाका जाल्ले वस्तूंनी तीं भरलेलीं आसा, तातूंतलीं तीं भायर सरोंक सोदतात पूण तांच्यान जायना. ह्या सगळ्या भुरग्यां पासून आमी मागता. आनी जीं कोण फुडलो अभ्यास करूंक आवडटात तांकांय तूं मदत कर म्हणून मागता. कितलींशीं जाणां वासनाक लागून, जावं सिगरेटी वो द्रोगां वो सोरो वो दुसऱ्या वासनांनी ती पडोन आसात, तांकां नाका पुरो नाका शोट जाता, तांकां तांचे उद्देशी सगळ्यांक तांचे भोंवतणी जियेतल्यांकूय ती पिडापीड दितात. असल्यांचें जिवीत जेजू आमी तुज्या ताब्यांत करता. तूं तांकां स्पर्श कर, तांकां पिकोवणी हाड आनी तांचे घोराबे परतून शिथिदान आनी सोंशणीकायेन जिवंक तांकां मदत कर. जेजू आनी कितल्योच्यो गरजो लोकांच्यो आसात, त्यो सगल्यो तुजे सवें धरून जेजू तुज्या मागण्यांत आतां आमी भाग घेतना सगले ह्या मागण्यांतलें आमकां फावो जावं. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताची कुडी म्हजें दारोण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नानूय म्हाका उदकान कोणवळ्याच्या
पवित्र कुश्टाणो म्हाका घोट कोरात. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी म्हाका तूं पळय. तुजे सोडशिल्लो कडसो म्हाका कधीच न्यूर मेळका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशियोंक तूं म्हाका फॉर्माय. भोगता सांगाती तुका वाखाणच्याक. सर्वेस्पूर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडून दिता. शितळ उदका सरी तूं म्हाका वत्ता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळुकाच्या खोंडांत हांव साळ्ळ्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंक्यां घेवन तूं म्हजे सुरशी उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट बरोवन वता. सगळे म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्ना सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ करूंक म्हजें ठिकाण. संस्काराक कितल्या वळत्या साश्टांगी नमन कोत्ता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बावाड सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या चैती वोर पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजान तोडा बोंदुया वाखाणुया. उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान. संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासणा सासणा. तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय. सगळ्या स्वादाचो उणो तो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास म्हणून दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.